नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुख्यमंत्री आता म्हणटा गोंयांत खंय कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना। साश्टीत आमदाराक कोरोना, ताळगांव एकलो गेलो, 3-4 जाण व्हेंटिलेटरार, फोण्या पीआय कॉन्स्टेबल पॉझिटिव्ह। ब्रेस्तार सावन हॉटेल उद्देग सुरू करपाची पर्यटन मंत्र्याक घाई। नोंदणी केल्ल्याच हॉटेलांक टुरिझम उक्ते। हॉटेलवाल्यांक खर नेम, टेस्टिंग सक्ती, पॉझिटिव्ह सापडल्यार परत। मोपा विमानतळ, माजोर्डा रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, मडकय गेलाक जमीन संपादन क्लियर। कोविड व्यवस्थापनाक आनीक 30 नर्सी। मुख्यमंत्री म्हणटा मोपा विमानतळ 2022 मेरेन तडीक। चीनी ॲपाचेर बंदी उपरांत एमएसएमई हायवे प्रकल्पांनी चीन कंपन्यांक दोणको। भारतात हायवे प्रकल्पांनी चीनी कंपन्यांक बंदी। गडकरीची घोषणा, गोंयच्या प्रकल्पांनी चीनी कंपन्यो। आणि कोरोनाचे हवेत पंढरपूरचे चंद्रभागेत भक्तांचो महापूर आटलो। विठ्ठल भक्तांच्यो वारी ना। महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री ताच्या फामिली पुरती पंढरपुरा पुजा। गोंयांत विठ्ठल दर्शन सोशल मिडियार। गोंयांत तसो पळोवंक गेल्यार सामुदायिक संसर्ग ना म्हूण मुख्यमंत्रीच सांगता। कम्युनिटी ट्रान्समिशन जालां म्हूण तोच आदी उलयल्लो। कोरोना बादिल्ल्या साश्टीतल्या आमदारा बरोबर पक्ष आमदारांची मिटींग जाल्ली ती खंय डिस्टन्स पाळून। मजगती कोरोनाचो चवथो बळी सोंपला तो ताळगांवचो। व्हेंटिलेटराचेर 3-4 जाण आसात म्हूण आरोग्य मंत्री सांगता। फोण्या पीआय 2 कॉन्स्टेबल पॉझिटिव्ह। एक आमदार पॉझिटिव्ह आयला तशें सगळे प्रत्येक जरी मिटींग जाली आसत वी आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टन्स आनी ते सगळे मेंटेन करता। बाकी कोणाकूय जर तसो आसत जाल्यार कोणी पर्सनल लेवलाचेर सगळे जाण त्या पद्दतीन आपूण वचून चॅक करून घेता। हो व्हायरस तसो पळोवंक वचत जाल्यार कम्युनिटीन ना। हांव परत सांगतलो हो व्हायरस आमी प्रत्येक रूट जर पळयत हांवें तेस्ता जरी म्हटलें इट इज अ कम्युनिटी स्प्रेड जाल्यार सुद्दां हांव परत रेक्टिफाय करता। आय हॅव गॉन थ्रू डॅट। हांवें सगळें पळयलें। ताज्या उपरांत आमच्या गोंयांतल्या प्रत्येक केसीची जी आमकां प्रत्येक आतां सांखळे जर पेशंट्स मेळ्ळे, सांखळे पेशंट्स खंयच्यान आयले वी हॅव फायंड आवट। म्हणजे आमी कोण तरी आमचो गव्हर्मेंट सर्वंट खंय तरी एखाद्याक थंय इन्फेक्शन जालां ताका लागून तो सांखळे आयलो। ओके, परत मोल्ल्या जो आयलो आमचो हेल्थ वर्कर थंयसर इन्फेक्टेड जालो। फाटलोय तुमकां खबर आहा, फाटलो एक्स मिनिस्टर जाका आयलो तो खंय तरी ट्रिटमेंट ज्या जाग्यार घेतालो डायलिसीस थंयच्यान ताका आयलो। अश्यो वेगवेगळे प्रत्येकाचो रूट जो आसा पळय न्ही हो खंय ना खंय तरी कनेक्टेड आसा। आमकां ही गजाल लक्षांत घेवपाक जाय। अशें ना की बाबा रूट कनेक्टेड जो आसा पळय न्ही हो मेळूंक ना। म्हणून सांगता की एरान हो व्हायरस ना। हो व्हायरस एकामेका कडल्यान दुसऱ्याक वता। कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्या साश्टीतल्या आमदाराच्या संपर्कात आयिल्ल्या मुख्यमंत्री आणि 10 आमदारांची टेस्ट जावची म्हूण फोंडेचो आमदार मागता। मुख्यमंत्र्यान 10 आमदारांची मिटींग घेतली। 10 आमदारांची मिटींग घेतल्या आणि तेंचे कडेन चर्चा केल्या आणि 11वो मुख्यमंत्री अशें धरया की आमी काय तेका भितरल्यो कांय पळोवना म्हणून अशें वाट तितूचे एक आमदाराक पॉझिटिव्ह मेळ्ळें। म्हणजे आतां म्हाका दिसता की हे पॉझिटिव्ह जे आसा 10 आमदार आनी एक मुख्यमंत्री जावं आनी कोण तेच्या वांगडा असेल तांकां सगळ्यांक टेस्ट करपाची गरज आसा। जाणट्यांनी घरा भायर सरचें न्ही, आपणे बापायक सांगला म्हूण विश्वजीत सांगता। Today the Chief Minister also, I told him and we discussed with him also that he needs to take also precautions. And it was unfortunate that one of the legislators, because today the legislators also are in the forefront in their respective constituencies. I am also a legislator in my own constituency. I have to see that we take things. I have told my father also, who's 81, in spite of being 81, he attends all functions, all weddings, everywhere, because that's his style. He never lived in containment. But we told him that to be careful because, he needs to take care. 3-4 कोरोना दुयेंती सध्या व्हेंटिलेटराचेर। जीएमसीत ओपीडी सुरू, मात आंकडो मर्यादीत दवरतले। व्हेंटिलेटर 3-4 आसत। हातल्यान जीएमसीची ओपीडी चालू जाता, फुल फ्लॅश ओपीडी चालू जाता। फुल फ्लॅज जावची ना बाबा। फुल फ्लॅज म्हणजे ओपीडी चालू जातली पण म्हाका दिसना आमी संख्याचेर आमी कंट्रोल दवरतले। फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर पीआय धरून 3 कोरोना, एक पुलीस कॉन्स्टेबल सांखळेचो, दुसरो बोरयेचो। म्हणजे हे वाडूंक शकता। पुलीस स्टेशन लोकांक संबंद येता, म्युनिसिपलिटींनी संबंद येता, म्युनिसिपालिटी किंवा गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हे संबंद येता
त्या वेळार थंय काळजी घेवची आनी ते पळयात तुमी लोकांक जशें लोकांनी समजप जाय ह्या वेळार गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक तुमचीं कामां आसा सगळें आसा की डेटी बिटी आसा त्यो सगळ्यो तरेच्यो केसीच्यो आनी कितें आसा त्यो सगळ्यो पयस करात आनी फुडली डेटी दियात तांकां. जुवारी नगरात रेल्वे कॉलनीतल्या दोगा भुरग्यांक कोरोना. अमन कॉलनीत लोडर म्हूण काम करपी एकल्याक कोरोना बादला. रेसिडेंट्स बाकीचे जे आसा नेबरिंगचे जे लोक आसात तांचे जे ल्हान भुरगीं आसात बी तांकां म्हणजे शक्यता आसूंक शकता बिकॉज ती दोन जी आतां पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या ती ल्हान भुरगींच आसात. सो आमी चिंतलें की नंबर हो वाडचो न्ही आनी लोकल ट्रान्समिशन चड वाडचें न्ही म्हणून एक प्रिकॉशनरी स्टेप घेवया म्हणून आमी रिक्वेस्ट केलें हेल्थ डिपार्टमेंटाक आनी द हेल्थ डिपार्टमेंट वॉज व्हेरी कोऑपरेटीव. वॉन्ट टू से इज ज्यांची भुरगीं जाल्यात पळय पॉझिटिव्ह तांचे पेरंट्स आय थिंक वर वर्किंग फॉर द रेल्वेज. सो रेल्वेजांनी ते काम करताले नोकरी करताले म्हणजे आय थिंक द चॅकिंग शूड बी डन इन अकॉर्डन्स विथ दॅट. आणि सेकंडली अमन कॉलनी म्हणून एक आसा आमची थंय सुद्दां एक जुवारीतलो मनीस म्हणजे जुवारी भितर तो लोडर म्हणून काम करतालो तो सुद्दां पॉझिटिव्ह मेळिल्लो आसा. वास्को वाड्यार कन्स्ट्रक्शन सायटीर कामगाराक कोरोना बादलो. लोकांनी काम बंद उडयलें. प्रायम मॅजेस्टीक त्या बिल्डिंगेन काल एक मेळ्ळो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. त्या खातीर आयज तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. पयलीं येवन आमी तांकां रिक्वेस्ट केली बाबा काम बंद करा म्हणून. तांच्या भितून कितें जालें आमी नकळो म्हणून आतां सद्याक आमी सगळे लोक येवन हांगासर तेंचें काम स्टॉप केल्लें. तेंच्या प्रोजेक्ट मॅनेजराकूय आफोवन हाडलो आनी तांकां आमी सांगलें की बाबा अशें आसा सो मातशें तुमी हें काम स्टॉप केल्यार बरें म्हणून. मोती दोंगरार 17 कोरोना दुयेंती. लोकांचे स्वॅब टेस्टिंग चालू. दोतोराची 60 टीम येयले आसा. बरे भशेन काम चालू आसा. टेस्टिंग खूब रोखडे मोती दोंगर आख्खे मोती दोंगर आसा पळय टेस्ट करपाची कित्याक कितली पॉझिटिव्ह आसा कितली नेगेटिव्ह ताका कळटा म्हणून. सध्या कितली पॉझिटिव्ह आसा? आतां सद्या 17 आसा. तेजी वयर अजून जावन आमची. फुडले 8 दीस मडगांवचे SGPDA मार्केट सकाळी 7 ते दनपारां 2 मेरेन उक्ते. सगळ्यांनी आम्ही निर्णय घेतला की फ्रूट व्हेजिटेबल लोकल फ्रूट्स विकता ते भाजी विकता ते चिकनवाले आणि जनरल स्टोर प्लस नुस्तें विकता तेणी आमी ऑल फेडरेशना अंडर एक मिटींग घेतल्या आणि थारायलां की आयज सान आयच्या दिसा सावन सकाळी 7 ते 2 वरां देखून मार्केट ओपन दवरतले. दिवचल RTOत एजंट म्हूण काम पळोवपी कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांतूय स्टाफाक कामाक आपोवन सगळें ऑल इज वेल कशें चल्लां. काँग्रेसीन बोवाळ घालो. सीएमा कडेन डिमांड करता हें जें चल्लां पळय हें इमिजिएटली ही बिल्डींग सील जावपाचें जो पर्यंत सगळ्यांचे नेगेटिव्ह येना पळय सगळ्यांचे रिपोर्ट येना पळय तेन्ना ही गेट बंद आसपाक जाय. साखळेची परिस्थिती जर बिचयले जायत हेका पूर्णपणे सीएम जिम्मेदार आसतलो गोंयचे सरकार जिम्मेदार आसतलें आणि ताबडतोब आतां आमचो डिमांड आसा की ताबडतोब ही एंटायर प्रिमायसीस सील करा. दिवचल तालुक्यांत 34 केशी. आणि जे एरियेन जे कंटेस्ट मायक्रो कंटेनमेंट झोन एरिया म्हणून आमी जे डिक्लेअर केल्ली आसा कलेक्टर मॅडमी ती आमी सील केल्ली आसा. तांकां सगळ्यांक 1 म्हयन्याचो रेशन आमच्या मामलेदारान दिल्लो आसा. सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटा कडल्यान सो तांकां सप्लाय केल्ली आसा. तेन्ना तेंच्यांनी विनाकारण त्या झोनासून भायर येवच्यो न्हू जेणे करून बाकीच्या लोकांक रिस्क येवच्यो न्हू. ताळगांव कामरा भाटात एकल्याक कोरोना बादलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत 144 जमावबंदी आसतना ब्रेसारात 2 जुलया सावन गोंयची हॉटेलां टुरिस्टांक उक्ती करपाची घोशणा टुरिझम मंत्री बाबून केल्या. रजिस्टर्ड 250 हॉटेलां उक्ती करतले. कोविडाचे नेम पाळपी हॉटेलांकूच टुरिझम उक्तें. लोकांचे रूम गेस्ट हावसां टुरिझमा कडेन रजिस्टर केल्यारूच धंदो करूंक मेळटलो. पर्यटकांक टॅक्स सक्ती पॉझिटिव्ह सांपडल्यार खंय परत धाडटले. टुरिझमाचो आमी फाल्यां सावन हॉटेल जी इंडस्ट्री आहा हॉटेल्स ते आमी स्टार्ट करपाक आतां कमीत कमी 250 एप्लिकेशन आमकां आयल्यात. तांकां आमी मान्यता दितले. लोक येवपाक लागले जाल्यार रोडवेज चड येतलो जाल्यार तांकां आमी एंट्री पॉयंट जे आहा थंय आमी सॉफ्टवेअरचेर सगळ्यो मेसेजी तांकां वयतल्यो सगळी कितें कंडिशन आनी कितें आहा ती. पण एंट्री पॉयंटाचेर आमी तांकां पयलीं टेस्ट केला जाल्यार पळयतले. करोना जाल्यार आमी डायरेक्ट ताका हॉटेलार धाडटले. आमचो टेस्ट जातलो आनी ताजो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयल्या उपरांत तांकां भोंवपाक मेळटा. तेंच्यांनी आमची परवानगी घेवनूच हॉटेलकारांनी समज हॉटेलकारांक फाल्यां समज बुकींग करपाक आमचे कडेन एप्लिकेशन येवपाक जाय तेंचे. आमी जेन्ना ताका दितले ऑथॉरिटी तेन्ना ताणें बुकींग घेवपाक. इल्लिगली केलें जाल्यार गोंयांत इल्लिगली ताका सजा आसतली. ताका फायनूय आसतलो आनी प्रिजनूय आसतलो. गोंय आमी फाटीं दवरपाक तशें तयार ना.
सगळे कडेन हैदराबाद धर महाराष्ट्रान धर सगळे कडेन चालू जाल्ले आमी कित्याक फाटीं रावचे पण 144 सेक्शन काढचे पडले न्ही सर ताका लागून जाल्यार ना ना हे काडपाक खंय काडला एज अ हेल्थ मिनिस्टर No, but economy has to some way. Other states have already SOPs maintain आम्ही करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आम्ही दोन तरेन we will handle this problem. One side, we'll use FDA to see that we take strict actions against restaurants that do not maintain the SOPs that is passed by the Chief Minister. Second side, we will, as a Health Department and the Epidemic Act, we will take action for not complying with those SOPs. So, SOPs definitely will be, and I think every hotel will want that there are SOPs in place. सरकाराचो माजोर्डा रेल्वे ट्रॅक डबलिंगाक जमीन घेवंक बावटो. मडकय गेल कंपनीक जमीन संपादन. साळगांवां कोयर प्लांटाच्या विस्ताराकूय बुधवारा मंत्रिमंडळान बावटो दाखयलो. कोविडाचेर केल्ल्या 5 कोटी खर्चाक मान्यताय. 30 नर्सी कॉन्त्रादार घेतले. मोपा विमानतळाचे उरिल्ले जमीन संपादन क्लियर. विमानतळ 2022 मेरेन तडीक म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. आयच्या कॅबिनेट डिसिजन सगळ्यात वेगवेगळे डिसिजन जवळपास 22-23 डिसिजन ही आयच्या कॅबिनेटान जाली. सगळ्यात पहिली द प्रोक्युरमेंट ऑफ द लँड फॉर द मडगांव वास्को डबलिंग द प्रोजेक्ट फॉर द साऊथ वेस्टर्न रेल्वे इन द माजोर्डा विलेज इन द सालसेत तालुका यांचो कन्सेंट घेवन ही लँड एक्विजिशन जी केल्या 1235 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड. दुसरो जो आसा द प्रपोजल फॉर द प्रोक्युरमेंट ऑफ द लँड इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द SV स्टेशन इन द प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर 391/1 मडकय विलेजीन फॉर गेल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट ही तांकां लँड एक्विजिशन प्रोक्युरमेंट केल्ली आसा. COVID-19 रिलेटेड वेगवेगळी आमी जी खरेदी केल्या ताका एप्रुवल दिल्ले आसा. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 5 crores. अगेन देर इज एन कॅबिनेट एप्रुवल फॉर द रिक्रुटमेंट ऑफ द स्टाफ नर्सीस. एडिशनल 30 नर्सी ज्यो आसा ह्यो COVID-19 खातीर आमी हेल्थ सर्विसीसान कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर तेंचे रिक्रुटमेंट केल्ली आसा. प्रोक्युरमेंट ऑफ द एनहान्समेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फेसिलिटीज एट सालिगांव हाका आमी एप्रुवल दिल्लें आसा. सालिगांवची कॅपेसिटी ही पयलींची 150 TDP आशिल्ली. फॅकल्टी फ्रॉम द 100 TDP आशिल्ली बट 150 पर्यंत आमी करताले. वी हॅव एनहान्स्ड टू द 250 TDP. अजूनय टार्गेट इज इन मार्च 2022. अजूनय टार्गेट आसा. वी आर ऑन ट्रॅक. हय हय हय. लँड फॉर द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 2367 2367 थोडो लँड पोर्शन एक्वायर करपाचो उरलेलो ताजो पार्ट आज कंप्लीट केला. ऑन ट्रॅक आसा आमी. केन्ना तरी हे सगळ्यात बंद कोविड बंद जालें काय तुमची एकदा सगळ्यांची विजीट जी आसा ही मोपा प्रोजेक्टाचेर स्पेशल विजीट दवरता. ऑन काम कितें चालू आहा ते तुमच्याय लक्षात येतलें. 2 ते 4 जुलय मेरेन गोंयांत मोठो पावस पडपाक शकता. वराक 30 ते 40 किलोमीटरच्या नेटान वारें मारूंक शकता म्हूण पणजे वेधशाळेन अदमास उक्तायला. येता त्या कांय दिसांनी पावसाचो नेड वाडटलो. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. अंदू पावसाळ्यांत गोंयांत आतां मेरेन सरासरी 15% मायज पावस पडला. पावस जुनांतूच 40 इंच पार. The rainfall over Goa is going to be the highest on 2nd July, 3rd July and 4th of July. Very heavy rainfall stands for the quantity of rainfall exceeding 12 centimeter in 24 hours. And when this monsoon winds become stronger, monsoon becomes active, there could be chance of wind speeds of the speed of 30 to even 40 km per hour along with the rains. Fishermen are requested not to venture into sea on 1st, 2nd, 4th and 5th of July because the weather is going to be squally. We can see that the state average rainfall for Goa as on today, that is on 1st of July, stands at 1084.5 mm. That is approximately 108 centimeters of rainfall against a normal value of 94 centimeter. That means till now in this season Goa has received 15% extra rainfall. चीनी ॲपाचेर बंदी उपरांत हायवे प्रकल्पांनी चीनी कंपन्यांक दणको. भारतात हायवे प्रकल्पांनी चीनी कंपन्यांक बंदी. जॉयंट वेंचरांय बंद. रस्तो येरादारी हायवे MSME मंत्री नितीन गडकरी उलयला. उणे बिडिंग करून चीनी भारतीय कंपन्यांचे हातचे प्रकल्प उखलतात
आता भारतीय कंपन्यांक कंत्राट मेळची म्हूण अटी सदळ करतले. गोयच्या हायवे प्रकल्पांनी चीनी कंपन्यो आसात. MSME उद्देगांकूय तेंच धोरण. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. सप्टेंबर 2021 मेरेन कुडचड्या वेल्या रवींद्र भवनाच्या विस्ताराचे काम पुराय जातले. आमदार मंत्री निलेश काब्रालाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर विश्वास. ऑडिटोरियम, संगीत आनी नृत्या खातीर खासा क्लासरूमूय आसतले. कोविड लॉकडावनात रवींद्र भवन कुडचडेच्या मंडळान भुरग्यां खातीर ऑनलायन सर्ती दवरल्यात. गोंयचें फर्स्ट रवींद्र भवन हांगा ऑलमोस्ट 14 वर्सां पयलीं बांदलेलें. तेजे नंतर आतां गोंयांत दुसरी जाल्ली आनी हेका आनी एनहेन्समेंट करपाक आमी एक्सटेंशन ऑफ रवींद्र भवनान आमी घेतलेले. बरें दिसता की CMन आमचे जे 15 प्रोजेक्ट गोंयांत कंप्लीट करपाचे आसा बिफोर सप्टेंबर 2021 हो कुडचड्या वयलें एक्सटेंशन रवींद्र भवन कितलींच वर्सां जाल्यार चालू आसा काम. ताका प्रायोरिटी दिली. हांव CMक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे प्रायोरिटी घेवन ही जी डेव्हलपमेंट कामां जी रवींद्र भवनाची जाय, कित्याक काकोडा कुडचड्या एरियाचे भितर जे टॅलंट आसा हे रवींद्र भवना वयर चडलेले आसा, नामनेक टॅलंट जाल्ले आसा आनी तेन्ना CMन हें बेगीन करचें अशी विनंती करता. त्यांनी ऑलरेडी 15 कामां भितर रवींद्र भवन घेतलां अशें म्हाकाय कळ्ळां आनी बरें ही गोश्ट. आज आमी रवींद्र भवन हे भितर क्लासीस करून गेल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट 16-17 क्लासरूम केल्ले आतां रवींद्र भवनान जे एक्सटेंशनान आसा. थंय सगळे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जावं वोकल हे आमी एक हेतू घेवन थंय भुरग्यांक शिकोवपाचें अशें घेतलेलें आसा. आनी हें करपाक जे आमचे कमिटी मेंबर आसा रवींद्र भवनाक एक डायनेमीक कमिटी आसा. फुडले फर्स्ट रवींद्र भवन जे आसा गोंयांत ऑनलायन कॉम्पिटिशन करपाचें आसा तेन्ना लोकांकूय पार्टिसिपेट करचे अशी विनंती करता. कोविड-19 ह्या विशयाचेर ऑनलायन पोएट्री आनी फोटोग्राफी ही कॉम्पिटिशन आयोजीत केला. हाजी तारीख 15 जुलय पर्यंत आसा आनी नाट्य स्क्रिप्ट आसा कोविडाचेर ती 5 ऑगस्ट पर्यंत आसा. हांव सगळ्या कडेन मागतां की ही जाता तितले बेगीन आपली फॉर्मां रवींद्र भवन सायटीचेर अवेलेबल आसात ती भरून 15 जुलय पर्यंत आपली धाडची आनी स्क्रिप्टीची जी आसा ती 5 ऑगस्ट लास्ट डेट आसा. हणजोण पंचायत हप्तेखोरीचे केशीत फुजयो मारिल्ली पंच शीतल दाबोळकाराक शुक्रार मेरेन थाकाय. शुक्रारा तिचो अटकपूर्व जामीन अर्ज पणजे स्पेशल कोर्टा मुखार येता. तो मेरेन तिका अटक करूंक मेळची ना. कस्टडीत आशिल्ले पंच हनुमंत आनी सुरेंद्र गोवेकाराचे जामीन अर्जांचेरूय त्याच दिसा सुनावणी. मजगती सांताक्रूज केशीत जिनोदाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी 8 जुलयाक. सावयवेऱ्यां काणगावाड्यार निमाणेर रस्तो पावलो. थंयच्या पुरुषोत्तम आनी उल्हास पै रायकार फामिलींनी तांचे जमनींतल्यान रस्तो व्हरूंक NOC दिल्या. थंयचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन फाटलीं 13 वर्सां आडकल्लो हो रस्तो तडीक लागचो म्हूण लक्ष घाल्लें. निमणे रस्तो जाता म्हूण लोक सातिस्फेत. उक्तावणाक गोविंद आशिल्लो. हांगा बुट्टी येताली आमकां तो रस्तो बुट्टे रानांतल्यान वयचे पडटाले. रात जाली म्हणजे भादरां वचोन मेळनाशिल्ले. आमकां कोणीच हें केलें ना. ते सरपंच जावन सुद्दां आमकां उपकार कशे केले ना. पूण आयज आमकां ते रुपान आनी तो पुरसो बाबांनी आमचो गोविंद बाब वयर सरोन तेणी आमकां पळय आदार दिलो. जेन्ना गोविंद बाब जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना ताणें सांगलें की आपूण आपलो टर्म सोंपच्या पयलीं आपूण हो रस्तो करून दिता. हें केन्ना सांगलेलें निवडून येयल्या उपरांत. गोविंदाच्या यत्नांक लागून खंय पै रायकार फामिलीन जागो दिवंक तयारी दाखयली. आमी उल्हास पै रायकार आनी कुटुंबीय आनी पुरुषोत्तम पै रायकार कुटुंबीय ह्या कुटुंबाचो हो जागो. ह्या जाग्या बद्दल आमकां सगळ्या गांवच्या ह्या कणकवाड्यार सगळ्या लोकांक हो जो रस्तो पावतलो त्या खातीर आमकांय बी उमेद आयली आनी आमी तांकां सांगलें तुमी जाय तुमकां पळय कसो जाय त्या प्रमाणे तुमी तो वापरचो. खेडे रस्त्या खातीर जमीन क्लियर. सावयऱ्यान जायते कडेन जे वेळार आमी रस्तो करतात खेडे अशेंच आमी तात्याक सांगलें की तुमची NOC जाय. तातूंत जे तरेन आयज हांगासर विदावट NOC शिवाय रस्तो कर म्हूण सांगलो तसोच खेडेय बीन तेंच्यांनी तशें सांगलें. आमदारान पै रायकार कुटुंबाचे उपकार मानले. आमी खुबसो प्रयत्न करतालो फाटले 3 वर्सां पयलू पूण तो आज दीस उजाडलेलो आसा. ताणीन जर ही जमीन जर दिनाशिल्ली न्ही जाल्यार आज कणकाकारांक रस्तो जो आसा एप्रोच रोड जो आसा तो शक्य जावचें नाशिल्लें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ताळगांव ट्री प्लांटेशन मोहीम मिशन क्लीन ताळगांव ग्रीन ताळगांव हे मोहिमे खातीर फॉमेंतो रिसोर्सीस सिदात दी गोवाचो हातभार. Today we had this plantation drive which is been sponsored by Siddharth Goa
I'm thankful to the management. I'm thankful to Mr. Verma, Arun Sharma. I am thankful to him. We had 3-4 meetings to do this day a success. See, Mr. Duri is always there in the background of, since he has my same, we have a same professional background, so we can talk and discuss it much better and efficiently. So he had helped us to put this feeling long back before this construction of theirs was completed. This is not the only project that this open space they have been helping us, the Panchayat. The road divider from NIO Circle to the university is being maintained by Siddharthi Goa. Especially during this pandemic, I know what is the situation level, the stress level is very high. I wish all the people of Talegaon that we need to clean and maintain our open spaces. It could be a social activity, it could be a children activity, it could be a seniors activity, it could be just a plain garden, because this we are looking at a seniors point of view. Thanks again once again to our management of Siddharthi Goa. कोरोनाच्या हवेत आषाढी एकादश जाली. पंढरपुरा विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक अनुबंदी. विठ्ठल भक्तांच्यो वारी ना. देवळाचे 1-2 वांगडी महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आनी ताचे फामिलीन आषाढी एकादशीची पूजा केली. गोंयांतूय हे खेप एकादशीचे विठ्ठलाचे दर्शन सोशल मिडियार. एकादशीक उपास विठ्ठल रखुमाईचे नावान जय हरी विठ्ठल. हे विठ्ठला रे तुझी वारी घेऊन आम्ही निघालो रे. हे विठ्ठला रे तुझी वारी घेऊन आम्ही निघालो रे. तुझ्या नामाचा गजर करीत चाललो आता. तुझ्या नामाचा गजर करीत चाललो आता. नामाचा गजर करीत चाललो आता. खबरांगा चोपता ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.